नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा आयच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. टीसीपी कार्यालयात घुशिल्ल्या आंदोलकांआड पुलिशेन एफआयआर केल्या नोंद, मेळ्ळ्या म्हायती. शिरगांवच्या जात्रे वेळार जावपी गर्देचेर नियंत्रण दवरपाक संबंधीचो सविस्तर आराखडो करात सादर, उच्च न्यायालयाचे सरकाराक निर्देश. 21 एप्रिलाक जातली शिरगांवची फामाद जात्रा. मडगांव नगरपालिकेत नोकरी करात कायम स्वरुपी, 2 दिसां भितर प्रशासनान दिवची स्पष्ट जाप, ना जाल्यार स्वताक घालतले पेट्रोल, कर्मचाऱ्यांची थेट शिटकावणी. मेगा प्रकल्पाक लागून कारापूर वाठारांतली जमीन केल्या हडप, कारापूरच्या एसटी समाजाच्या लोकांचो आरोप, तिडकिल्ल्या लोकांनी दिली पंचायतीचेर धडक. विधानसभा अधिवेशनाक उरल्या फक्त 8 दीस. विरेशाची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान अधिवेशन बेगीन आपोवन सरकारान विधेयक घेवचे फाटी, शिष्टमंडळान केली राज्यपालाकडेन मागणी. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाच्या उजो प्रकरणात 305 साक्षी सयत 4300 पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात केले सादर. 13 दुबावितांक सुनायल्या 8 दिसाची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. आता खबरो विस्तारान. शिरगांवची फामाद लयराई देवीची जात्रे वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आणि गर्देचे योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्यात. 21 एप्रिल 2026 दिसा जावपी ह्या वर्सुकी जात्रेच्या फाटभुंयेर न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी व्यवस्थापन येवजण सादर करपाचो आदेश दिला. फाटल्या वर्सा घडिल्ले दुर्दैवी घडणुकेची पुनरावृत्ती जावची न्हय म्हण न्यायालयान हे पावल उबारला आनी ह्या प्रकरणाची गंभीरताय उक्तायल्या. गोयची फामाद शिरगांवची लयराई देवीची जात्रा 21 एप्रिलाक फाटल्या वर्सा जाल्ले तशी घडणूक ओंदू जावची न्हू ह्या खातीर अधिकारी आतां सावनच कामाक लागल्यात. शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेत भावीक तशेंच लोकांची सुरक्षा आनी गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उपाय येवजण्यो तशेंच गर्दी व्यवस्थापनाचो आराखडो सादर करपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्यात. हो आराखडो 6 मार्च मेरेन सादर करचो पडटलो. फाटल्या वर्सा शिरगांवचे जात्रेत खेटाखेट जावन 6 भाविकांक मरण आयिल्ले जाल्यार 80 परस चड लोक जखमी जाल्ले. हे भिरांकूळ घडणुके उपरांत सरकारान चौकशी समिती स्थापन केली. शिरगांव जात्रे वेळार अपघात वा दुर्घटना जावची न्हू म्हण फावो ते उपाय येवजण्यो सरकारान घेतल्या. आपत्ती व्यवस्थापन तशेंच सुरक्षे विशीं उपाय येवजण्यो करपी कामां सुरू आसा अशें सुनावणे वेळार ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम हाणें सरकाराची बाजू मांडटाना सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टीसीपीच्या कलम 39 अक विरोध करपी आंदोलक आमदार विरेश बोरकारा सयत टीसीपी कार्यालयात घुशिल्ले. कार्यालयात घुसून आंदोलन केल्ल्यान ह्या आंदोलकांआड पणजे पुलिशेन एफआयआर नोंद केला. कार्यालयात अतिक्रमण आणि लूटमार करपाच्या प्रकरणा खाला तांचेर एफआयआर नोंद केल्ल्याचे कळटा. फाटल्या शुक्रारा आमदार विरेश बोरकारा सयत आंदोलक टीसीपी खात्याच्या कार्यालयात घुशिल्ले. कार्यालयात बसून तांणी आंदोलन केले. टीसीपीच्या कलम 39A आड फाटल्या शुक्रारा आमदार विरेश बोरकार आणि पाळ्या शिरदोनच्या थळाव्यांनी टीसीपी खात्याच्या कार्यालयात घुसून आंदोलन केले. तशेंच एक रात तांच्यांनी कार्यालयात काडिल्ली. ताचे उपरांत ह्या आंदोलकांनी आझाद मैदानाचेर महाआंदोलन केले आणि थंयसून नगर नियोजन मंत्र्याच्या बंगल्याचेर मोर्चा व्हेल्लो. मजगतीं मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलकां आड कारवाय जातली. मंत्र्याच्या घरार मोर्चा व्हरप चुकीचें आसून हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच टीसीपी खात्याच्या कार्यालयातल्यान कांय फायली गायब जाल्या हे विशीं अधिकाऱ्यान पणजी पुलिशेंत कागाळ केल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले. देखून कार्यालयात बसून आंदोलन केल्ल्यान आनी हे आंदोलना वेळार कांय फायली गायब जाल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन आमदार बोरकार आनी आंदोलकां आड एफआयआर नोंद केल्याचे कळटा. टीसीपी खात्यांतल्यो प्रादेशीक आराखड्या विशीं 10 तालुक्या संबंधीच्यो फायली गायब जाल्ल्याचे टीसीपी खात्याच्या अधिकाऱ्यान पुलिशेक कळीत केले. पेडणे, बार्देस, दिवचल आनी सत्तरी, तिसवाडी, मुरगांव, साश्टी, काणकोणा, फोंड्या,
केपें, सांगे आणि धारबांदोडा ह्या तालुक्याच्यो प्रादेशीक आराखड्या संबंधीच्यो फायली गायब जाल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या संदर्भात आंदोलकां आड FIR नोंद जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगाव नगरपालिकेचे सामकार नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हूण खर आंदोलन केले. बऱ्याच काळासावन नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हूण केल्ल्या मागणेचेर प्रशासनान बेगोबेग निर्णय घेवचो अशी मागणी ते करत 2 दिसां भितर स्पश्ट जाप मेळना जाल्यार आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. मजगती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण फुडल्या सप्तकात 12 कर्मचाऱ्यांच्यो फायली क्लियर करतले आणि संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कायमस्वरूपी प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जातली अशें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकारान स्पश्ट केले. पळयात. मडगाव नगरपालिकेचे सामकार नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हणून खर आंदोलन केले. फाटली कांय वर्सां केल्ल्या मागणेचेर प्रशासनान बेगोबेग निर्णय घेवचो आणि पगारूय सारको घालचो. तशेंच 2 दिसां भितर ठाम भुमिका स्पश्ट घेवची, नाजाल्यार आमी नगरपालिकेच्या इमारतीच्या सामकार स्वताचेर पेट्रोल घालून लासयतले अशी थेट शिटकावणी 12 कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. मजगती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण फुडल्या सप्तकाक 12 कर्मचाऱ्यांच्यो फायली क्लियर करतले आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी कायमस्वरूपी प्रक्रिया बेगीनच पुराय जातली अशें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकारान स्पश्ट केले. आम केस घातली कोर्टान केस बी घायन आम सगळे केल्ले म्हणजे आमगे केस आमकां 5-6 वर्सां जाली. 6 वर्सान आतां आमी कोर्ट घालता ऑगस्टाच्या तारखे आमकां केस आमी शिकले. केस जिखोन वचून आमी आमकां हेंच्यान कांय करूं ना. 4 म्हयने जावन गेले आमकां मागीर आमकां घायली केस आमकां घायन पासून तरी पूण आमकां जिखोले. केस जिखोन आमी कोर्टान सांगलें हेंच्यान सांगलें 2-4 विकान आमकां आमगे सगळें क्लियर करता म्हणून सांगलें. ते आतां 4 वीक जावन गेले. आतां 5 वीक लागलो. आमगे अजून कांय एक स्मॉल आमकां कांय दिलें ना म्हणून कालो जापायलो. तेंची ती कोर्टाची जे ऑर्डर दिला ती फॉलो करपाक जाय आनी एक मंडे ट्युजडे ऑर वेनसडेच्या तेंच्या हातीन हें करून दिता क्लियरफाय करता. सगळे क्लियर जातले एज अ पेमेंट कितें आहा तितले सगळे क्लियर So करता. डायरेक्शन आसा घेतला. ओके. सो 2020 तेंचे एरियाजय मेळटले. डायरेक्शन हायकोर्टान दिला एज पॅरा नंबर 20 हा. इम्प्लिमेंटेड. मंगळवार बुधवार क्लियर जातले. तांकां एक ऑर्डर दिली सर तेजे ती डेट घातली तेजे तेही व्हेरीफाय करता आणि ती जी करेक्शन आहा ती करेक्ट करून दिवपाकूच जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकणेकार. मेगा प्रकल्पाक लागून आमची जमीन हडप केल्या असो आरोप करीत कारापूरच्या ST समाजातल्या भावांनी कारापूर सवण पंचायतीचेर धडक दिली. जे जमनीचेर बुलडोजर भोंवडयल्या ते जमनीचे आमी कूळ आसात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गांवांतलो सगळे लोक आमी त्याचेरसून आमी पोट चलयता. ते काजी असले कितें असले सगळे असले आमचे ते तेंच्यांनी सगळे इदवास करून उडयला. शॉक जाले ते पळोवन की थंय सगळें कॉम्प्युटरायझेशन चालू आसा आनी ह्या भुरग्यां आतां बारीक मोठी आहा तेंच्यांनी कशें दीस काडपाचें आहा. आतां घरा बांदतले ते सगळे वायट तेंचे सगळे आमच्या शेतांनी येतले आमच्या गांवांत येतले आमी कितें करतली मागीर. तांकां शॉक आमी पळोवन इतलो पोलीस पावस पडटा म्हणजे पोलीस कित्याक हांगा येयले तर क्वेश्चन मार्क जाता. कारापूर सरवण पंचायत वाठारात मेगा प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आसा. या प्रकल्पाक लागून आमच्या जाणट्यांनी कसत आयिल्ली आमची जमीन बेकायदेशीरपणान आमकां काळखात दवरून हडप केल्या असो आरोप कारापूरच्या ST समाजाच्या लोकांनी केला. ह्याच कारणावयल्यान लोकांनी बेरेस्तारा कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक दिली. आमची जमीन आमकां जाय अशी मागणी तिडकिल्ल्या लोकांनी केली. काजीचे रानातले पयलींचे धा पयशाचे पयलींचे दरेचे आमचे रेन आसले. कितें जालां आतां कांय ना आमी कांडना चुन्ना सगळे विकून आमी पोट चलयतले. आतां पळय जाल्यार थंय कांयच ना सगळे प्लॉट गेले आमकां कांय खबरूच नासली. आतां तुमची मागणी कितें आहा? आमचे मागणी आमचे मेळोंक जाय आमकां तेंचे पयशे बी नाका आमची जागा मेळोंक जाय. आमी गांवांतलो सगळे लोक आमी त्याचेरसून आमी पोट चलयताले. आमी जाणटी मनशां पळय आमी थंय वचून आमी कितें खावन करून रोवन करून आमी खातालीं. आमी आसले पणस आसले काजी भरपूर आसल्यो
सगळें हुमटोन करून सगळें तोडून मोडून गेले. तुमकां पयलीं सांगूंक ना तेंच्यांनी कितें? आमकां काय सांगू ना. गरड आडी जावं तूं काजी असल्यो कितें असलें सगळें असलें आमचें ते तेंच्यांनी सगळें इदवास करून उडयला. तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें? आमचे भुरगे फाल्यां कितें करतले? आनी सगळे तेंचे जे फ्लड हे आतां घरा बांदतले ते सगळे वायट तेंचे सगळे आमच्या शेतांनी येतले, आमच्या गांवांत येतले. आमी कितें करतली मागीर सांग आमकां. तें सुरू जाल्लो तेन्ना तुमी वचूंक ना थंय? आमकां कांयच खबर ना. तुमच्या फुड्यान आमकां वयर आमी आतां हालीं वचना न्हू. वाट बंद आसली. आतां वाट बंद आसली कितलीं वर्सां ते. माझी ताका सांगला की माझ्या तितली आमी जागा आमची काजी आसली. हांव डेली वचपी मनीस थंय. आमी चिरना काडना सगळें व्हरून विकून आमी पोट भरताली. आनी आतां हेंच्यांनी सगळी नाशाडी करून दवरल्या. थंय कांयच ना. म्हणजे हे आतां अशें करून आमकां कांयच खबर ना हेंच्यांनी कितें केलां आनी शिवलां. आतां या म्हणून आमी गेली. आतां मातशें तिकें जायना म्हणून आमी फाटीं रावली. पूण आतां तेंच्यांनी काल तो पळय तशें वचून पळयलां थंय सगळी नाशाडी केल्या आमचे. वोट केल्या ही आमची जागा कशी दीस आसता अशी करून दवरना. पूण ह्यान फुडें आतां कशें जातलें भुरग्या बाळाचें? आमची आतां जाणटी पिळगी सोंपतली आनी ह्या भुरग्यां आतां बारीक मोठी आसा तेंच्यांनी कशें दीस काडपाचें हांगा जो एक रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट येता त्या संदर्भात एक लोकां मदीं अस्वस्थता आसलेली. लोकांनी जेन्ना पळयलें आपले डॉक्युमेंट्स पयलींचे जे स्क्रुटनायज करून तांकां तेन्ना थोडे डॉक्युमेंट टेनन्सी म्हणून ट्रेस जाल्या. तेंचे पूर्वज तेंचे जाणटे जे आशिल्ले पळय टेनंट म्हणून रिकॉर्ड जाले. तेन्ना जेन्ना डॉक्युमेंट पळयले तांकां दिसलें की अरे हे जर हांगा व्हडलो रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जाता ते आमी टेनंटेड प्रॉपर्टीज म्हणून काल पयर लोक ते पळोवपाक गेल्ले की आपले टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसा का ना त्यो. ते शॉक जाले ते पळोवन की थंय सगळें कॉन्क्रिटायझेशन चालू आसा. थंयची प्रॉपर्टी ते ट्रेस जायना आनी सगळें कंपाउंडेड जाला. त्या अनुशंगान तेंच्यांनी कोणी टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर पंचायतीच्यान हांगाच्यान टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डरीच्या बेजीस जी एनओसी दिलेली ती एनओसी जेन्ना पळयली तेन्ना थंय तेन्नाची सरपंच आनी आतांची पंच तन्वी सावंताची सिग्नेचर आशिल्ले. म्हणून थोडे आपुलकीन तिका विचारपाक तिच्या घरा कडेन गेल्ले. स नंतर टायम जाल्लो की तुमकां टेनंटेड प्रॉपर्टी म्हणून ट्रेस जाल्ले एनओसी दिता आसतना म्हणून विचारपाक गेल्ले. सो तेन्ना तन्वी सावंतान तांकां सांगलें की तुमी हें विचारपाक आपल्या पंचायतीन या म्हणून. सो म्हणून आयज सगळीं लोक आपले ग्रीवन्सीस घेवन पंचायतीन विचारपाक येतली. पण हांगा शॉक आमी पळोवन इतलो पोलीस फौज पडटा. म्हणजे पोलीस कित्याक हांगा येयले तर क्वेश्चन मार्क जाता. आमी पंचायतीक विचारले सरपंचाक ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना. जर आपण सरपंचान एक एश्युरन्स दिला आनी पंचायत बोर्डीन जर तुमची ओनरशीप आसा टेनन्सी तुमकां रायट आसा जाल्यार तुमी आमकां ह्या 2 दिसांनी डॉक्युमेंट सबमीट करात. आमी आमचो लिगल ओपिनियन घेवन इमिजिएटली थंय स्टॉप ऑर्डर काडटा म्हणून तेंच्यांनी आतां एश्युरन्स दिला. मजगती लोकांनी आपले कडेन योग्य ती कागदपत्रां हाडून दिवची उपरांत ह्या प्रकरणात फावो ती कारवाय करतली अशें उतर सरपंच दिव्या नायक हिणें दिलें. तुमचे कितें आतां डॉक्युमेंट आसा ती दियात तुमी आमकां. तेच्या फुडें आमी सगळ्यांना थरयतली पंचायती तुमचे कितें प्रॉपर्टी वयता कितें वयता ते आमी पळयतली आनी मागीर तुमकां सांगतली. पयलीं आमी पळयतली ऑन द स्पॉट. आत्तां स्टॉप करूं शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कलम 39A फाटी घेवचे म्हण आमदार विरेश बोरकाराचे आझाद मैदानाचेर आमरण उपोषण सुरू आसा. दुसरे वटेन विधानसभा अधिवेशनाक फक्त 8 दीस उरल्यात. मात विरेशाची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान विधानसभेचे अधिवेशन बेगीन आपोवचे अशी मागणी शिष्टमंडळान राज्यपालाची भेट घेतली. सरकारान ताकतिकेन अधिवेशन घेवचे आनी तातूंत हे विधेयक सरकारान फाटी घेवचे म्हण राज्यपालाक सांगिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी आमदार वेन्झी वेगासान सांगले. आमदार विरेश बोरकार फाटले कितलेशेच दीस जाले TCPच्या कलम 39A आड आझाद मैदानाचेर आमरण उपोषण करता. 39A स्क्रॅप करपा विशीं निर्णय बेगीन जावचो. अधिवेशनाक फकत 8 दीस उरल्यात. दुसरे वटेन विरेशाची भलायकी गंभीर आसा. आनीक 8 दीस म्हळ्यार ताची भलायकी आनी बिगडपाक शकता. देखून अधिवेशन बेगीन आपोवचें म्हूण शिष्टमंडळान बिरेस्तारा राज्यपालांची भेट घेतली. ताकतिकेन अधिवेशन घेवचें आनी तातूंत हें विधेयक सरकारान फाटी घेवचें म्हूण राज्यपालाक सांगिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच आमदार वेन्झी वेगासान सांगले. मजगती कलम 39A विरोधात गोंयकार एकठांय येतले अशें आमदार वेन्झी सांगता. TCP कार्यालयांतल्यो फायली ना जाल्यात म्हूण पयलीं कळपाक जाय आसलें. कांय दिसा उपरांत न्हू अशा तरेचे खुबशे आरोप प्रत्यारोप आतां जातले. आमी सगळे एकठांय आसा. सगळ्यांनी एकठांय येवन 39A स्क्रॅप करपा खातीर सरकाराक भाग पाडपाक जाय अशें युरीन सांगलें. Original idea is that we should not divert ourselves. The original issue is scrapping of this section, and immediately on health grounds because of Viresh, we have asked the Honorable Governor to make sure that the assembly is called. Social activists, that we should basically make sure that pressurize this government
to make sure that this section is scrapped. Whether files are missing or not missing, that had to come yesterday and not after several days of the agitation. That is a big question mark. So these type of jumlas, tomorrow they will say several other things. They will give threats and whatever, but we are doing it for gold. Governor has heard us, and we have told him that he has the powers to convene. He has said that he would discuss with the government and try and use his powers. This is what we cannot see. He's the custodian of the entire state, and the law and order situation today. He's got powers that he can call for a session. It's not that we didn't discuss. When this bill was bought, we walked in the well. When he was manhandled, we didn't file a case or anything. We were put out, completely out of the assembly. It's not that we didn't discuss. They scrapped it. Regional plan was scrapped during they scrapped the Bhumiputra bill. So all these bills, and so many bills were bought midnight. They kept them pending. They did all this, no? So why can't they do it for Goa? If they really love Goa, they should do it. हे बिल हाट घेवपाक म्हणजे सरकारान घालपा जाय हाट घेवपाक आनी सरकारान घातो जाल्यार मार्चा 6 तारीख जातली घालून फायदो ना कित्याक तेन्ना विरेशा कितें जाता तें खबर ना सो तेका लागून अर्जंट तेणें आतां सरकाराक सांगचें की असेंब्ली सेशन घेवचें म्हूण एक अर्जंट एमर्जन्सी असेंब्ली सेशन घेवचें म्हूण आनी तितून सरकारान घालून तें बिल हाट घेवचें सो हे आमी तेका उलयलें तेणें आयकिलें उतर आयकिलें तेणें तेकाय खबर आहा कितें जाता तें आनी तेणें कन्सर्न सांगिल्ल्या की वय मनशा लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. He has said that life is very important. की let us be together on this issue. कितें डिफरन्सीस जावं कितें जावं आतां जाय ते जाणां आमकां मेसेज येताय की आमकां भितर घातले आमचे केस घातले आमगे काम करपा नाय कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलय ते 10 म्हयने रातसून जायत मेसेज येवपा लागले. स्पेशल असेंब्ली सेशन शूड बी कॉल्ड. सो डेफिनेटली तांचो ह्या हातून फूल सपोर्ट आसा. सी द मॅटर इज व्हेरी सिंपल. CM हिमसेल्फ इज अग्रीड that he is ready to scrap 39A आणि इतलेच म्हणा की ताका टाइम लागतलो and it has to be done in the right forum. What is the forum? Assembly. But assembly session is on the 6th and time is of the essence कित्याक विरेश बोरकार is on a hunger strike आमरण उपोषणाचेर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाच्या उजो प्रकरणात 306 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 4156 पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. तशेंच ह्या प्रकरणात बिरेस्तारा अटक आशिल्ल्या दुबाविताची पुलीस कस्टडी सोंपिल्ल्यान तांकां परतून न्यायालयात हाजीर केले. आता न्यायालयान 13 दुबावितांक 13 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. जिल्हा पोलिसांनी चार्जशीट फायल केला. द चार्जशीट इज मोर दॅन 4000 पेजीस. सो वी हॅव नॉट गॉन टू द चार्जशीट. ऑलमोस्ट 13 एक्यूज केला. सम एक्यूज आर नॉट एपियर्ड. सो जे कोण आसा तांकां कोर्टान चार्जशीट कॉपी दिला एंड नेक्स्ट डेट वील बी शेड्यूल फॉर एपियरन्स ऑफ द रिमेनिंग एक्यूज. आणि थोडे जे एक्सकॉन्डिंग आसा एक्सकॉन्डिंग एकटोच आसा दॅट इज एक्यूज नंबर 4. बाकीचे चडशे एपियर जाल्यात आनी 2 जाणांक कोणाक बेल गावना आनी 1 हॅज बीन नॉट बीन चार्जशीट. सो आमी चार्जशीट अजून पळोवंक ना त्या खातीर. एकदां चार्जशीट जाली की आनी फाल्यां आमची बेल ऑर्डर आसा. कळंगूट पंचायतीन कळंगूट वाठारांतल्या स्टॉलाचेर धाड घालून बेकायदेशीर विकपी सुमार 1 लाख रुपयाचो तंबाखू जप्त केलो. ह्या सगळ्या स्टॉलांक कारणां दाखयात नोटीस जारी केला अशें म्हायती कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी दिली. तशेंच ही मोहीम चालूच आसतली अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. हे हांगासर आसा न्हू हेजेर बरयलेलें आसा पळय की इट कॉजीस कॅन्सर म्हणून. आयज गोंया आनी कालावडान कॅन्सर वाडलेलो आसा. हांव म्हणना आमचे लोक खाता पूण जे लोक हांगा येता भायले लोक येवन फ्लॅटाक येता रावता आनी मागीर ते क्लेम करता दॅट कॅन्सर म्हणून. आनी कित्याक आमचे कडेन एक सबसिडी आसा कोणाक कॅन्सर जाय जाल्यार आमी तांकां 25,000 दिता इमिजिएट रिलीफ म्हणून. पूण आतां अशें तर तोंडाक बा जाय जाल्यार ह्या फुडें आमी तांकां ते दिवचे ना कित्याक ते हेजेर बरयलेलें आसा सगळें. आनी इतले आमी हांव इतलो शॉक जालो इतले बरोवन पासून हे लोक खाता. थोडे खाता चुनो थोडे खाता पान आनी चुनो. सो हांव म्हणटा कित्याक तुमी खाता हे
सो हे पळय हे गोवा म्हणून काढले आनी हे गोंयचें नांव आमी सारकें बदनाम करून उडयला सो हेजेर ह्या डिपार्टमेंटान लायक पोल्युशन बोर्ड सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हेजेर लक्ष घालपाचें बाबा हे कितें चलता तें और हांकां बॅन करपाचो they should bring a bill in this assembly and stop all this nonsense which are coming to Goa. So त्या पासत ना जाल्यार आमचे भुरगे पिड्यार जावन वयतले आमचो लोक काबार जातलो आनी ही दुयेंसां वाडटच आसतली मॅक्झिमम फायन कितें आसतलो फायन्स ना आमी आतां कितें केलां आतां शोको नोटीस दिला तांकां शॉपांक सगळ्या वाय वी शूड नॉट pull their shutters down and seal the premises म्हणून बिकॉज सी व्हडले कोण करता न्हू हे गाडे धाकटी शॉपां हे सगळे करता वीच दे डोंट हॅव एनी परमिशन सो आमी आतां कितें केलां हे फुडले मिटिंगेन घालतले ती शॉपाचें नांव घालतले आनी ती शॉपां आमी बंद करतले हालच्यान स्टार्ट जाली अशी ना जेन्ना कंप्लेन आयला तेन्ना आमी पंचायत रिएक्ट जाला गेल्ले 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी रेड मारलेली अशेंच आनीक अशेंच म्हणजे इतले प्रमाणान न्ही पूण आमी खुबशे जप्त केल्ले खूपसो माल जावले पण आयज सामकोच चड मेळ्ळा. What are you going to do with this raided thing? Are you going to deposit it to the concerned department or are you going to dispose it? Yeah, we are according what are the norms. We will follow the norms and according to that we will dispose. सुरावले अंडरपासाचे काम जावन सुमार 2 वर्सां जाली. अजून मेरेन या अंडरपासाचे उक्तावण जावंक ना. मात या अंडरपासा लागीं कोयराच्यो राशी वाडत आसा. संबंधीत पंचायतीन या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला. देखून ह्यो कोयराचो बेगोबेग विलो लावचो अशी मागणी थळावे करीत आसात. पळयात पुराय बातमी. 2 वर्सां पयलीं थळाव्या नागरिकांक सुरक्षीतपणान रेल्वे पूल हुबपा खातीर सरकारान 2 कोटी रुपयाचो खर्च करून हो अंडरपास बांदिल्लो. मात प्रत्यक्षान नागरिकांक हाचो उपेग जावंक ना. पावसाच्या दिसांनी उदक सांठोवन उरिल्ल्यान लोकांचे हाल जाता. ताका लागून लोक पयलींच्याच रस्त्याचो उपेग करतात. तशेंच सुरावली अंडरपासा लागीं कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचे पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. आमी आतां आसात सुरावले अंडरपास रोडार आनीक हो रोड जो एक फेमस मोन्युमेंट जाल्लो आसा. मेन म्हणजे हो बांदून 2 वर्सां सुमार जालीं पूण अजून पर्यंत ताजें इनॉग्रेशन जालें ना. दुसरें म्हणजे हो रोड जो कोट्यांनी रुपये मोडून लोकांक हे सुरावलेच्यान माजोड्डा जावं KTC वचपा खातीर आनी स्पेशली रेल्वे क्रॉसिंगाक त्रास जाता म्हणून हो बांदिल्लो तो रोड जवळ जवळ 8 म्हयने बंद उरता आनीक 4 म्हयने उक्ते उरता. हाजे म्हणजे मेन म्हणजे हो सी टेक्नीक काय कितें तरी वापरून PWDन बांदिल्लो पूण हे कोट्यांनी रुपये जे आसात ते उदकांत गेल्ले आसात. आतां हातूंत भितर पयलींच हो रोड बिना वापर पडिल्लो आसा आनी आतां तो भितर आनी वाड जाल्ली आसा ती हांगा उडोवपी कचऱ्याक लागून. सद्याक हांगा मोठ्या प्रमाणान कचरो लोक हाडून उडयतात आनी हाजी दुर्गंधी सामकी मारता. सगळ्याक हांगा जे सायडीक रावतात तांकांय हाजो त्रास जाता. मेन म्हणजे हांगाच उडयतात अशें न्ही जाल्यार चिकन वेस्ट आनी फीश वेस्ट जी आसा ती सायडीक जे शेत आसा तातूंत उडयतात आनी ती कुसपाक लागून आनीक वास मारपाक लागला. त्याच बरोबर हांगा रोगराई पसरपाचो हें आसा. मडगांवचे आजूबाजूचे सगळे रोडाचेर जर परिस्थिती पयली जाल्यार सेम आसा. म्हणजे एक अशें दिसून येता की सायडीच्यो ज्यो विलेज पंचायती आसात बाणावले आसतली, कोलवा आसतली, नावेली, हे सगळे जांचेर राया आसतली, कुडतरे आसतली, दवर्ली आसतली, हे सगळे जर सायडीच्यान रोड पळयले जाल्यार हांगा मेळटा थंय जंय कांय कडेन मातसो खाच अशी दिसली जावं कोण ना थंयच दिसलें जाल्यार कचरो उडोवपाचे प्रकरणां खूब वाडिल्लीं आसात. वेस्टर्न बायपासाचेर कचरो उडयतात. त्याच बरोबर इस्टर्न बायपासाचेर कचऱ्याचो मोठ्या प्रमाणान डंप आसा आनी आतां पळयलें जाल्यार सुरावले हांगाय बी मोठ्या प्रमाणान कचरो उडोवपाक स्टार्ट जाला. लोकांनी खंय तरी खबरदारी घेवपाक जाय. लोकांनी खंय तरी मातशी पळोवपाक जाय. जशें आपलें घर निवळ दवरतात तशें आमी दुसरोय जागो निवळ दवरपाक जाय. कचरो असो उडयलो म्हणून तुका ताचें सोल्युशन जायना. हांगाय कचऱ्याचो ढीग वाडटा आनी हो कचरो कोण व्हरनात.
सो कचरो आपल्या पंचायतीक दिवचो आनी दिना जाल्यार तुमी कंप्लेन गव्हर्मेंटाक जी आसा ती करची, पंचायतीक घालचे की डे टू डे कलेक्शन जायना. आयज डे टू डे कलेक्शन म्हणटा तें सगळ्यांक जाता अशें म्हणून सगळे पंचायती सांगतात, व्हिडिओ सांगतात की तांचे जाता. त्याच बरोबर म्युन्सिपालिटी सांगता, पूण कचऱ्याची समस्या काबार जातलो म्हण तुमी हांगा अशें रस्त्यार हाडून उडोवप न्ही, हें लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय. आनी जाता जाल्यार अशें ढीग जावचें न्ही, पंचायतीन हाजेर मातशी दखल घेवची अशी आमची थळाव्याची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव कुर्मकर. राज्यात सध्या स्मार्ट मिटराक लागून लोकांच्यो तकल्यो तापपाक लागल्यात. बिरेस्तारा काँग्रेस वांगड्यांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी कळंगूटच्या सरपंचाक स्मार्ट मिटरा वयल्यान निवेदन भेटयलें. गोंयांत सध्या म्हारगाय वाडल्या, तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरकार खंयची रिणां भरपाक लोकांच्या बोल्साक कातर मारून सोदतात. लोकांक सतावपी स्मार्ट मिटर आमकां नाकाच, समाज वावुरपी आनी काँग्रेस फुडाऱ्याचें म्हणणें. पळयात. आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचें जे सरकार आहा ते सगळे वजें काडून सामान्य लोकांच्या तकलेचेर घालपाक सोदता. हेका आमी मनुस्मृती म्हणपाक शकता. हे मनुस्मृतीचे सरकार, हांकां मिडल क्लास गरीब लोक वयर सरलो नाका, हांकां दामून चेपून तांकां हे गुलाम करून दवरूंक सोदता अशें हे सरकार. म्हारगाई एका वटेन वाडला, सिलिंडराक कसो उजो पेटला तो तुमकां खबर आसा, नळाची बिलां वाडलेली आसा, लायटीची बिलां वाडलेली आसा, आनी तेतून हो स्मार्ट मिटर. आतां हो स्मार्ट मिटर कोणाच्या फायद्या खातीर? कोणाच्या फायद्या खातीर? ही जे 30,000 crores बीन जे रीण केला न्हू ते अशें फारीक करपाक सोदता लोकांकडल्यान, लोकांच्या बोल्सान हात घालून. अरे म्हाका एक सांग, सामान्य जो मनीस कामाक वयता न्हू तेका 14,000 ते 15,000 पगार आसता, आनी तेतून जर सपोज तो 3,000, 4,000, 5,000 लायटीचेच बील भरूंक उरलो जाल्यार संवसार आनी कसो करतलो? भुरग्यांचें ट्युशन आहा, भुरग्यांचें शिक्षण आहा, कितें बाकीचो परपंच आसा. म्हटल्यार हे सरकार जे आहा भारतीय जनता पार्टीचे हे सामान्य मनशाक जगोवंक दिना. आयज हे स्मार्ट मिटर घालपाक सोदता, हेचो निशेध करता आमी आमी सगळ्या गोंयांत भोंवतले पंचायतींनी आनी कावन्सिलांनी की बाबा रे हे स्मार्ट मिटर्स तुमच्या एरियेन तुम्ही घालून घेवं नाका म्हणून तुम्ही मिटींग घेया म्हणून, आनी तुमच्या मिटींगेक हो प्रपोजल मांडा म्हणून. आयज आमी श्री गणेशा कलंगूट पंचायतीतून केलेली आहा. जो सिक्युरा बाबाक आमी हो मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केला की हांगाच्यान हो निशेध जावपाक जावो आनी सगळ्या पंचायती कडेन आमी रिक्वेस्ट करता हेचो निशेध हो जावपाक जावो. कित्याक तुमची सरकाराची दादागिरी अशी आमी खोपोवन घेवपाक ना. कळ्ळें तुका? आमकां स्मार्ट मिटर नाका. फाटीं आमी चीफ इंजिनियर जो पळय आसा ताका एक मेमोरंडम दिल्लें, पूण ताजेर ताणें कांय उपाय योजना काडूना. आमचें सरळ मत आसा की बाबा पयलींचे जे मिटर आसले मेकॅनिकल मिटर कितें करताले ते समज मिटर लायले जाल्यार ते घुंवताले बरोबर, आनी घुंवता जशें जशें एनर्जी पडटा जशें जशें पावर कन्जम्पशन जाता तशें तशें ते मागीर ते घुंवताले. आमचे लोक पळयताले की बाबा अशें अशें ते टायम टू टायम घुंवतात आनी आमकां ते बिलां येतालीं. आनी तो मिटर रिडींग वालो जो पळय आसा तो ऑन द स्पॉट मिटर रिडींग काडटलो आनी तुका थंय कितें आहा चार्जीस आहा ते लायतलो, तुका दितलो आनी तुका कळटलें बाबा पळय हा हें म्हाका बिल आयलां. आतांचें कितें जालां, आतांचे जे मिटर रिडींग वाले आहा पळय ते येतात आनी मागीर 15 दिसांनी बिल धाडून दितात आनी हें सगळें कन्फ्युजन जालां. ते ओके डिजिटल आतां ते म्हणटा स्मार्ट मिटर घालात. स्मार्ट मिटराक कितें जातलें आनी कशें जातलें आमकां खबर ना. इतल्यो कंप्लेनी आयल्यात, 3 फाटी 4 फाटी कितें बिलां वाडून येतात, 2 फाटी येतात, असो सगळो घोळ जाला. त्या खातीर आनी एक तुमकां सुचयता की अमेरिकेक सुद्दां अशे स्मार्ट मिटर घातिल्ले आसात आनी त्या स्मार्ट मिटर घालून इतलें रेडिएशन जाता, फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन जाता की ती लोकांक आतां मारक जालां, तांचे हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात. ताचे नंतर केन्ना केन्ना तो स्मार्ट मिटर आहा तो ताका उजोय पेट्टा. सो हे समज म्हणटा सगळे रिस्क आसा जाल्यार स्मार्ट मिटर घालपाक कित्याक जाय सरकारान. सो आमचे कडेन सरकारा कडेन ठास आमी ठासून आतां सरकाराक सांगता की बाबा हे स्मार्ट मिटर जे आहात ते बंद करात. आतां आमी 30 पंचायती ज्यो आसात बार्देजाक ते आमी वचपाचे आसात म्हणल्यार अक्रॉस समज म्हणटा पावना जाल्यार ज्यो 400 पंचायती आसात अक्रॉस गोवा आनी 13 जे म्युन्सिपालिटी आसात ते कॉर्पोरेशन आसात थंयच्या लोकांनी कन्झ्युमर फोरम घडोवपाचें आनी पंचायती वचून सांगपाचें की बाबा आमकां स्मार्ट मिटर म्हणटा नाका. पेडणेच्या चांदेल आणि हसापूर या 2 गावांक जोडपी न्हंयच्या वयर आशिल्लो पोरनो पूल मोडून नवो पूल बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. सुमार 1.5 म्हयनो आदी हे काम सुरू जाल्ले आणि सध्या येरादारी खातीर दुसऱ्या वटेन पर्यायी मार्गाची व्यवस्था केल्या. पावसाच्या पयलीं म्हणल्यार एप्रिलाच्या निमणे मेरेन पुलाचें बांदकाम पुराय करात. तशेंच लोकांचो संपर्क तुटचो न्हय आनी कसलीच असुविधा निर्माण जावची न्हय म्हण काम बेगोबेग पुराय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.